बायणा खारीवाड्याचेर दर्यादेगे कुशीक आशिल्ली रापणकारांची घरां मोडपाक दिवचो ना ह्या प्रश्नांचेर तोडगो काडटलो अशें आश्वासन केंद्रीय नुस्तेमार खात्याचे मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला हांणी दिलां। सागर परिक्रमाच्या 5व्या सत्रांत केंद्रीय मंत्री रुपाला हांणी शुक्रारा वास्को आनी बायणा जेटीक भेट दिवन ह्या जेटींचो नियाळ घेतलो। तशेंच थळाव्या रापणकारांचे प्रश्न तांणी जाणून घेतले। जेटीचे नूतनीकरणाचे काम लेगीत बेगोबेग सुरू करपाचें आश्वासन तांणी ह्या वेळार दिलें। इसमें जो सवाल लोगों को आ रहे हैं डिमोलिशन के, ये बहुत ही अहम समस्या है हमारे लिए। बोट्स वालों के लिए पार्किंग की समस्या है और यहाँ जो जगह है फिश डिपार्टमेंट के पास, उसी में इनको शेड या अपना मच्छी जो आती है उनके लिए ऑक्शन हॉल, इस प्रकार की सुविधा इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी के लिए वो अपने मछुआरे भाई बहनों की समस्याओं को समाधान करने के हेतु एमपीडी से एनओसी मिले, उसके लिए वो बहुत ही आग्रहपूर्वक मुझे अपने पास बैठ के भी वो समझा रहे थे। जब हमारे मंत्री महोदय यहाँ अपना वक्तव्य दे रहे थे, उसी बीच में भी उन्होंने ये मौका लिया कि आप एमपीडी के साथ मिलकर इसका समाधान कित्याक बाबा हांगा जे इश्यूज आसा ते आमी तेजे फुडें एक मेमोरंडम दिलो। मेमोरंडमाचेर आमी सगळे पॉयंट्स मांडलेले आसा। मेन इश्यू जो फिशरमॅनाचो आसा तो मेन म्हणजे तो घरांचो हांगा तांकां बंद नोटिसी येता डेमोलिशनाक लागून, तो इश्यू आसलेलो। दुसरो तांकां नेट बायंडींग शेड ना, तो इश्यू तांचे फुडें घातलो। दुसरो जो तांचो पॉयंट आसता लोडिंग अनलोडिंग पॉयंट आसता पळय तो तांकां ना। आनी मेन म्हणटा चवथो मेजर प्रॉब्लम आसा तो ब्रेक वॉटर हांगा जाय, कित्याक पावसान जे डिंगी आसा तांकां हांगा पार्क करपाक मेळना। तांकां सगळ्यांक दुसरे कडेन व्हरचें शिफ्ट करचें पडटा, कासावले मज्जोड्डा बोकमाळो ते सायडीक। सो हे सगळे तेजे कडेन एड्रेस केले। आनी मेजर जो इश्यू आसलो तो लोकांच्या घरांचो। आयज फिशरमॅन जर पोट भरतले जाल्यार ते दर्या देगेकूच भरूंक शकता, तांकां तूं रिहेबिलिटेट करूंक शकना दुसरे कडेन व्हरून। सो आयज आमकां एश्युरन्स दिलेलो आसा युनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज आमचो पुरुषोत्तमजीन, कितें बाबा आपूण इंटरफियर जातलो, आपूण एमपीडी कडेन उलयतलो आनी हे जे इश्यू आसा जी एनओसी तुमकां मेळोंक जाय बाकीचे हेच्या भितर सॉर्ट आउट करपाक लागून आपूण स्वता इंट्रस्ट घेतलो। हांवें पर्सनली तांकां सांगलें की हो इश्यू जो आसा तो सगळो आमी हँडल करूंक शकता, फक्त एमपीडीचो एनओसीक लागून आमकां इश्यू जाता। आनी तेणें सांगलें की आपूण एमपीडी कडेन इंटरेक्ट करून हो इश्यू सॉर्ट आउट करून दिवपाचें आनी एश्युरन्स दिल्लेलें आसा। आनी खरीच विशालची गजाल म्हळ्यार आयज तो हांगा येवन हे फिशरमॅना कडेन उलयलो। दोनूय एसोसिएशनां आमची देस्तेरो एसोसिएशन तशेंच आमचे बायणा एसोसिएशनान हेंच्यांनी दोगांनी ताका रिप्रेझेंटेशन दिल्लेलें आसा। हांवेंय रिप्रेझेंटेशन दिल्लेलें आसा ऑन बिहाफ ऑफ द फिशरमॅन कम्युनिटी की बाबा जे इश्यू आसा ते आमचे बाबा सॉर्ट आउट करचे। आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा आमचो गोवा गव्हर्मेंट, आमचो गोंयचो फिशरमॅन मिनिस्टर निलकंठ हरणकर तशेंच आमचो युनियन मिनिस्टर पुरुषोत्तमजी हे दोग जाण मेळून हो फिशरमॅनाचो जो इश्यू आसा तो सॉर्ट आउट करतलो।